हाय गाइस, वेलकम टू अ मिनी व्लॉग. तर आज आम्ही बाहेर चललेली मया वचपाक आणि हो फुल प्लॅन मामीन आणि मान मेळोन केल्लो. सो आमी मयम लेक बीन भोंवपाची आसली. 4 मयम लेक पावली. पार्क बीन केली गाडी आणि मागीर आमकां कळ्ळें की आमकां ते सायडीच्यान एंट्री घेवंक जाय. मागीर गाडी पळयता जाल्यार चालूच जायना. आतां आपल्याला जाले जोक. मागीर म्हटलें मातशें गो ते प्रॉब्लम इग्नोर मारया आणि चलया मयम लेक भोंवया. एंट्री घेतात आमकां परत वयर वयचें पडलें बिकॉज आमकां गाडी धुकलपाची आसली. अशी केन्नाच गाडी बंद पडोंक ना. फर्स्ट टाइम जाल्यार आमच्या कडेन इतलो जोक को दिसता म्हाका. गाडी धुकलून स्टार्ट जाली बट आनीक बंद करूंक मेळनासली. सो आमी म्हटलें आमी मयम लेक बी काय भोंवना. आमी स्पेशली मया गेली बिकॉज मामीच्या भयणीन आमकां इन्वाइट केल्ले आणि खूप दीस जालो आमचो प्लॅन आसलो. मागीर थंयसरल्यान आमी तेंचे कुळा घर बी पळोवपाक गेले. हांगा इतले पीसफूल आसले, इतले बरे दिसले. मागीर आमी निरो पियाली थंड थंड. मागीर मातशे वगत गजाली केली आनी मागीर आमी गेली मयम लेक थंय बसपाक. थंय बसून आनीक गजाली केली. मागीर थंयसरल्यान येयली, जेयली आनी भायर सरली. मातशी फुडें वचून याद येयली ती निरो दिवपाक विसरली. मागीर परत रावचें पडलें आमकां थंय. मागीर निकिताक येवचें पडलें ते निरो घेवन. मागीर थंयसरल्यान ती घेतली आनी मागीर परत गाडी बंद पडली. घरा पावता पावता हो दीस इतलो इंटरेस्टिंग आसलो. हो व्लॉग तुम्ही पळोवपाक विसरूं नाका. 2 व्लॉग जाले. चल मेळया नेक्स्ट व्लॉगान. बाय.